Jiggy Tara, powered by MCFC Bank. दायजवळ टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक म्हजो मुखार प्रणाम. हांव जनेशा आनी तुमी पळयता आसात तुमचे फेवरेट शो MCC बँक प्रेझेंट्स जिगी बिगी तारा. वीक्षकांनो, फाटल्या एपिसोडांत तुम्ही पॉवर पॅक परफॉर्मन्स पळोवन आयलात आनी खंडीत रितीन तुमचो मोग कितें आसा हें आमकां कळीत कितें आसा कित्याक म्हण सांगलां आमच्या सोशल मिडियांत तुमचे कॉमेंट्स जावन दी, तुमचे लायक्स, तुमचे शेअर्स आमकां दिसान दीस चड जाल्लेच दिसूंक येते आसात. आनी अशें आसा तुमकां सुमेज तांकां हांव तुमचो उपकार आटयते आसा, तुमकां धन्यवाद म्हणटे आसा. आनी हाच्या फाटल्यान ह्या शोच्या सक्सेसीच्या फाटल्यान कारण तुमी आसात, आमचे कंटेस्टंट आसात, तरी सांगताच आमचे प्रायोजक जाल्ले MCC बँक खंडीत रितीन आसा. त्याचे नुसतं शाखे हांगासर ओपन जाते आसा, तर ताच्या विशयांत आमकां दायचे वर्ल्डार निरंतर रितीन पळोवंक दिसते आसा. आमच्या स्पॉन्सर जाल्ल्या MCC बँकाक हांव देव बरें करूं म्हण सांगूंक खुशी वाडते आसा. आनी ताच्या सांगताच तुमकां आतां सोमार जाल्लेंच, मंगळार जाल्लेंच, शुक्रार केदाळ येता म्हण सांगून तुमी खंडीत रितीन एक आतुरायेन राखून आसात कोण ना, कित्याक म्हण सांगल्यार सेमीफिनालेंत कोण पुरा पावल्यांत म्हण सांगून पळोवची आतुराय तुमकां आसा. येदोळूच थोडीं जाणां हांगासर कोण म्हण सांगून तुमकां कळीत आयल्यांत आनी मुखल्या एपिसोडांत म्हणजे आयच्या एपिसोडांत तुमकां कळटले आमचे सेमीफिनालिस्ट कोण म्हण सांगून. तर आनी गळ्याक करचे नाका, हांगासर आमचे एक अमेझिंग जजिंग पॅनल आसा, तांकां हांव येवकार मागता आसा. आमचे सगळे आसात रेव्हरंड फादर डेनिस देसाय, तशेंच आमचे मुगाची रायनाबाई आनी झिनाबाई, तांकां हांव आयच्या एपिसोडाक येवकार मागते आसा. शॉन, हाय. अब्बा तुजो हाय आयकून बारी खुशी जाली म्हाका. सो आयच्या दिसा हांगासर येवन कशें भोगतें आसा? आर यू हॅपी? Yes, I'm very happy. You're very happy, you're very excited. Yeah. Okay, first and foremost, congratulations. कित्याक म्हण सांगला टॉप 14 सिलेक्शन जालां तुजें and you're here for the semi-finale. So I'm really proud of you. ओके, तुजें सिंगींग हांवें पयलें पळयलां टीव्हीर, बट हांगासर तुका लायव्ह हांव पळयता आसा, म्हाका बारी खुशी भोगते आसा. सो शॉन, हांगासर तुजें एक जर्नी कशें आसली म्हूण सांगून आमकां इल्लें सांगताय गी. हां. मम्मा म्हणल्यार म्हाका कवयतना म्हणल्यार आकाशाक दाखोवन आकाशाची जिगी बिगी सांगचे बरी ती म्हाका कवयताली आनी हांव बरें करून कातलो म्हणून म्हजी मम्मा सांगताली. आतां दायजी व्हडलाच्या आकाशार जिगी बिगी तरा जावन सोंपच्या म्हाका म्हजी मम्मी डॅडी, आबा माय, मामाक आनी म्हजी पुरा कुटुंबादारा संतोषान म्हाका पळयतात. आतां म्हणल्यार हांगा पावंडा मुसर पावनशे तर म्हजें थंय मस्त बदलावन जाला. हांव नवी आनी पोरणी पदां आयकतां, लिरिसिस्ट कोण, सिंगर कोण आनी कंपोजर कोण म्हणून पदांत अंडरस्टँड करूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी जजेसाचे कॉमेंट्स सांगून हांव मस्त इम्प्रूवमेंट जाता म्हणून हांव चिंतां. आनी कॅमेरा फेस करूंक हांव शिकते आसा. स्टेज फियर म्हजें मस्त उणें जालां आनी जजेसाक हांव मस्त थँक्स म्हणटा, इतलें पुरो इम्प्रूवमेंट केलें म्हजें थंय. आनी जोशल मामाक हांव मस्त देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक एवरी रावंड म्हाका बरें करून ट्रेन केला तिणें. आतां म्हाका लोक मस्त वळखता, हांव प्रोग्रामाक येताना वा इगर्जेक येताना तुजें सिंगींग बरें जालां म्हूण सांगतात आनी म्हाका एनकरेज करतात. तातूंत म्हाका मस्त संतोश जाता. हांव दायजी वर्ल्ड हें प्लॅटफॉर्म दिल्ल्याक दायजी वर्ल्डाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी जिगी बिगी तारा टिमाक वय. तुवें सांगलें एक पॉयंट म्हाका बारीच खुशी जालें की तुका ओल्ड म्युजीक प्लस न्यू म्युजीक खंयचें आसा म्हण सांगून तुका कळीत जालें, प्लस तुजें स्टेज फियर उणें जाली, कॅमेरा फेस करून तुका चड स्ट्रेंथ मेळ्ळें म्हण सांगून. सो कीप इट अप. आतां हे पुरो पॉयंट्स येदो म्हणचे तूं कितें पुरो शिकोवन आयलें ते गरजून घेवनचे टायम हांगासर आयला. ओके, सो सेमीफिनालेचे परफॉर्मन्सावर डिपेंड जावन आसा तूं फिनालाक वेताय गी ना गी म्हण सांगून. सो तूं फूल प्रिपेर्ड आसाय गी? वय, फूल रेडी. फूल रेडी. ओके, सो तुवें तुज्या परफॉर्मन्सा विशीं आमकां सांगताय गी, लायक आयच्या दिसा खंयचे पद तुवें सिलेक्ट केलाय, ते कंपोजर कोण म्हण सांगून. म्हजें पद विंसून जावन आसा चिंता सदां. हें मान सोबानाचें पद, हें गांवगो चेडो म्हजो गांवगो एल्बमांतलें. कंपोजर जावन आसा मान सोबानाचो घडणार, कोंकणी कलारत्न, कोंकणी कला सम्राट बाब एरिक ओझारियो. सिंगर जावन आसा इंडियन फेमस भजन एंड गझल सिंगर श्री अनूप जलोटा.
मागीर लिरिसिस्ट जावन आसा म्हजो फेवरेट लिरिसिस्ट आनी कोंकणी कवी बाब मेल्विन रॉड्रिगस. ओके, सो तांचे परा नांवां सांगतना म्हाका बारींच खुशी जाली आनी एरेक म्हणटना अशें केलें तेंय बारी बरें आसलें. ओके, सो तूं बारी एक्सायटेड आसाय आनी खुशेन आसाय. म्हाका तुजी खुशी पळोवन जाय की म्हाका खुशी भोगता आसा. खाली एक एनर्जी हाडून येयलय तूं हांगासर येता आसतनाच. ऑल पॉझिटिव्हिटी. ओके, सो तेंत पॉझिटिव्हिटी काण घेवन तुवें आयच्या दिसा हांगासर तुजें परफॉर्मन्स दिवंक आसा. ओके, Okay. रेडी? येस, येस, कम ऑन, ऑल ओवर टू यू. थँक्यू. चिंता सदा मान मुझे विसरूं तुका. चिंता सदा मान मुझे विसरूं तुका. उगडास तुझो किंचन सोडताना नोवीस आंखरी पाले व्यता. चिंता सदा मान मुझे विसरूं तुका. उगडास तुझो किंचन सोडताना नोवीस आंखरी पाले व्यता. चिंता सदा मान मुझे. सांजे वेळार प्रशांत हव्याक ओरतांत बसता. सांजे वेळार आ सांजे वेळार प्रशांत हव्याक ओरतांत बसता. रंगाळ फुलांक सोयता सोयताना पांतये सोयात उसोन येता. रंगाळ फुलांक सोयता सोयताना सोयात उसोन येता. नोवीस आंखरी पाले वेता. चिंता सदा मान मुझे विसरूं तुका. उगडास
चिंता सदा मान मुझे जिनियन मुझा ही एक सजा की त्याग मेली जिनियन मुझा जिनियन मुझा ही एक सजा की त्याग मेली जिंतून लाचार झाला केन्ना मुझे मारण येता जिंतून लाचार झाला केन्ना मुझे मारण येता नवीस अंकरी पाले वेता चिंता सदा मान मुझे विसरून तुका उगडास तुझो किंचन सोडताना नवीस आंखरी पाले वेता चिंता सदा मान मुझे सो शॉन तुझ्या प्रकार तुम्ही कसे परफॉर्म केले म्हणून आमकां सांगता गी बरें करून परफॉर्म बरें परफॉर्म केला सेम स्पिरिट सेम कॉन्फिडन्स आणखी आसा गी वय ओके तुम्ही कसे परफॉर्म केले म्हणून सांगू ना आता जजेसांक गी सारया ओके Okay. येस फादर डेनिस शॉन येस फादर तुजी एनर्जी तुजे कॉन्फिडन्स म्हाका बारी रुसलें थँक्यू फादर सिंगींग मागीर येता आं ती जर ती मागीर करया आं बट वेनर्जी मस्त भुरग्यांक तुवें प्रेरण रेमोन म्हणल्या भुरग्याचें नांव आयकलें 170 hours परफॉर्म केल्लें क्लासिकल डान्स ओ सेमी क्लासिकल डान्स परफॉर्म केल्लें सेंट एलोशियस कॉलेजीन आयकलें आतां कळ्ळें आतां जडकलें गे हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार क्लासिकल डान्स वाल्या डान्सांत हांव संदेशांत आसलो 1 वर मॅक्झिमम करयेत 2 वरांचो शो करयेत पूण 170 hours हांव पात्यमू जायना हॅट्स ऑफ टू दॅट गर्ल ताचे कॉन्फिडन्स ताचे करेज सेल्फ कॉन्फिडन्स जाल्यार पळय खंय मुखार वचत हांव सत्त एडमायर करता त्या भुरग्याक 170 hours तें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सान ताणें रेकॉर्ड नांव दाखल केलें ताणें आतां सिंगींग येता ओके आतां हें पद कालें विसलें रे बाबा तुजी इतली एनर्जी आसा इतलो पॉझिटिव्ह आय तूं कालें विसलें तुवें वेगळा सर जाला तुका नाही कॉम्पिटिशन एक फिट पद म्हणून कोणी सोडून गेला गे तुका म्हणी ताका विसरूंक पळयतना आनी एक अंकरी फुलता म्हणून सांगला पळय आनी एक अंकरी पालेवन येता म्हणून सांगला पळय कालें भशेन तें सॉंग हें पद एकलो पती आपली पतीन सांगतना ती बेजारेची बोगना ताका विसरूंक तो प्रयत्न करता बट तो इश्ल्यान वेताना वा तोटांत वेताना ताका ती सोस याद येता म्हूण ह्या पदान सांगता ओहो आनी अनूप जॉला सिंगल न्ही वंडरफूल कॉम्पोजिशन बरें कॉम्पोजिशन म्हाका तें आनी पळय ते चोड लिरिक्स आसात
गोवन आहा पळय तें तशें बरें विणलां तें सॉंग. आनी अनुप जलोटा तुवें सांगल्या प्रमाणे भजन आनी गझल सिंग करतलो. आनी एक आसलो नांव ताजें उड आसना म्हाका आतां एट द मोमेंट. ते पुरा प्रख्यात गझल सिंग करत्यांत. तुवें ते प्रयत्न केलाय. लोवर नोटाक येताना म्हाका इल्लेशें तूं कश्टालें दिसलें. दीस इज अ टफ सॉंग, नॉट वयरी आसा सकयली आसा. देखून पण तुवें सेमी फायनलाक येताना चॅलेंज जावन तुवें काण गेलां. एडमायर युअर कॉन्फिडन्स म्हळ्यार उडो सांगलें तुका हांवें. बरें प्रयत्न केलाय. तुका बरो ताळो आसा आनी सवकास प्रायज जाता आसतना आनी की बरो रावंड जावन येता. आतां वालेरीन मेंडोन्सा आतां देवा आदीन ताणें म्हणचें ताळो रावंड करिचें म्हणून रूट करिचें म्हणचें तें बरें जाता, पॉलिश जाता. गूड एटेम्प्ट. तुज्या कॉन्फिडन्साक हांव सल्यूट म्हणटा आनी तुज्या प्रायाच्या सकट भुरग्यांक शूड बी एन इन्स्पिरेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू फादर. थँक्यू फादर. रायनाबाई. शॉन येस मॅम. आमचो रॉकस्टार जिगी बिगीसो. आज नवें तें नांव दिलां तुका जेनिशान, छोटा चॅम्प. तें सूट जाता तुका. बरें पॉजिटिविटी, ती एनर्जी केदाळे आसता. तूं येतानंत आसता, मागीर पद येताना त्या पदाक तुजी ट्रान्सफर जाता एनर्जी. त्या पदाचो मूड कशें जायचें तशें तूं विगी चेंज करता. एक बारीस अपुर्बायेचें पद हें एरीक बाबाक हांवें मुसूस पावटी विचारले आसात. अशें वेरायटी ऑफ कॉम्पोजिशन्स तांचे दुसरी आसात. कशें तुमी कंपोज केलें म्हूण तो मुस्त गझल आयकतालो म्हणलो. तशें जाल्ल्यान इन्स्पायर जावन खंडीत जावन तातूंत इन्स्पायर जावन ताणें कंपोज केल्लें आसतलें. तुवें म्हळें हांव आतांची पदां आयकता म्हूण. बरे गूण तुजो. सडावत जावन भुरगीं तांचे मम्मी डॅडी खंयचे सिलेक्ट आयकनात. तांकां खंयचें दिता ती एक शिकोवन म्हणून येता. तूं आयकताय ती दुसऱ्यांनी तुजे तावन इन्स्पायर जावन बरीं पदां कोंकणी मात न्ही दुसरें संगीत आयकल्यार तुमकांय मुखार बरें हेल्प जाता. संगिता विशयांत येवचें जाल्यार बरें प्रयत्न. तुका बरें सूट जातालें पद. तूं मस्त तूं वर्सटायल सिंगर. तूं खंयचेंय तुका जाता. तुज्यार ती कॅपॅसिटी आसा. डायनामीक जावन दी, एक्सप्रेशन जावन दी. खंय तुवें कशें खंयचें उतर कशें एक्सप्रेस करीचें तें तूं बऱ्यान जाणाय. आतांच इतल्या ल्हान प्रायरत बरी रेंज आसा. पूण पाद्रापान सांगलें बरी ते लोवर नोट्स मे बी तूं आतां क्लासिकल क्लास वेताय मू. तातूंत तुजे लोवर नोट्स बरे बसतात. आनी की तूं मुखार प्रॅक्टीस करतना नॅचरल एक विब्राटो आसा तुजे एंडींग नोट्स. आनी परत एक विब्राटो बरें आयकूंक बरें जाता तुजे एंडींग नोट्स एस्पेशली. थँक्यू. रिदम इल्लेशें मुखार पटी वेतालें. ते एक थोडे एक ऑब्जर्वेशन म्हजें कश्ट आसा त्या गझल स्टायलेर आसा. त्या उतरान त्या त्या टायमिंगार बसूंक एक 2-3 कडे इल्लें मुखार पटी जालें. बट मागीर मॅनेज केलें तुवें. आनी एक तुजें प्रोनाउन्सिएशन उच्चार जैत की जिणयेंत ना आनी ना. 2-3 कडे हांवें पळयलें. मरण न्ही, जिणयेंत न्ही. ना म्हणून ना पळय जिणयेंत म्हणून जिनियंत जालें परत्यान ना. तें करेक्ट कर. आतांत केल्यार मुखार समज जाता. कॉन्शियसली ते उतर येताना ते वर्ड येताना ते उडास धरून करेक्ट कर. तें ना प्रोनाउन्सिएशन. मागीर बरें जालें. थोडे वेरिएशन्स चिंतून लाचार जालां तें. आनी सांजे वेळा तुवें म्हणलो ते एक्सप्रेस केल्लो तो शब्द म्हाका बारीस पसंद जालो. शॉन रॉकस्टार. मस्त संगीत तुजें तावन आमी आशेताव. तुका एक वयल्या स्टेजीर म्हणलें ताणें लास्ट टायम. ताका आमी वयल्या स्टेजीर पळोवंक आशेता. व्हडल्या स्टेजीर पळोवंक वयल्या न्ही जैत की व्हडल्या स्टेजीर मे बी तुवें दुसऱ्या आमच्या कालें तें सारेगामाप्पा आनी तले पळय इंडियन आयडल तले रियालिटी शोजांकी तुवें वेचे प्रयत्न करजे. करताय की वय. खंडीत. व्हेरी गूड. तें तुजी एनर्जी आमकां ट्रान्सफर जाता. आमचे थंय ती पॉजिटिविटी येता. दॅट्स अ व्हेरी गूड क्वॉलिटी. थँक्यू मॅम. गुड जॉब शॉन. तुका सर बरें मागता. थँक्यू मॅम. शॉन. येस मॅम. हब्बा म्हाका बारी खुशी जाली. तुजी स्टेज फियर ना म्हणलें न्ही तुवें. वय. तें आयकून इतली खुशी जाली की थोडे फावटी आमकांय बीन दिसता स्टेजीक येताना. तुवें ना म्हणलें न्ही. वय. बरेंत तें केदाळे आसूं नजो जायत गे. म्हळ्यार तुजें तातूंत इनवॉल्वमेंट तुजें प्रॅक्टीस तें पुरा बरें केलाय म्हूण ताजो अर्थ.
आमी करना म्हणून न्ही, थोडी पोदां तशीं आसतात, कळ्ळें गे. वय आमी प्रॅक्टीस करनंत येता. बरें सिंग केलें. न मात्र ते एक करेक्शन करी जे तुवें करताय गे तूं. करता न न म्हण पळया. न न जीब वयर लागाजे वयर. ओके न न आं हांव एक म्हणून? सांगूं गी, आं ते इंग्लीश मिडियमाच्या भुरग्यांक हे पुरा थोडे कोंकणी शब्द आहात पळय, हे प्रॉब्लेम येता. ना ना ला ला. म्हाका उडास येता तमाशेक इंग्लिशान थोडे बडे एफ आनी पी उलटा जाता. एकलो आसलो फिस्ट ऑफ फ्युरी फिल्म आयिल्लें पळय, एकलो मास्टर एका व्हडल्या कॉलेजीचो गेल्लो फिस्ट ऑफ फ्युरी फिल्माक, आनी पार्टी येवन स्टुडंटा सांगलें एफने, फिस्ट ऑफ फ्युरी फॅन्टास्टीक फिल्म, फर्स्ट 55 मिनिट्स फुल ऑफ फायट म्हणून. पूर असले तुम्ही असले बरे तडा. मास्टर म्हणाल काही पर यू फन पर मी फ्युनरल म्हणून लागलो. हे आनी कोंकणी आमी एक्स्ट्रा एफर्ट घाली जे वाचप आसतना आमी भुरगीं आनी वाचता ना ना आनी बरा फरक ते इल्लें गमन दिवचें पडटा गे. ओके. एका सिंगराक हायर नोट लोवर नोट हें गरजेचें. वय तुजें थंय दिसून येतात. ओके, तुका लोवरी सिंग करूंक जाता. आतां तूं सुरू केलाय मात्र आनी तुवें रियाज म्हळ्यार प्रॅक्टीस, कळ्ळें गे. येस मॅम. तें जायचें. ओके आनी की कर बरें करता. लोवर नोट करेक्ट बसोचें ओके मॅम. जायत की. आसा तुवें म्हळें मात ताका ते फील विथ द फील ते लोवर नोट ते सॉंगान कशें सिंग केलां. तुवें ओरिजिनल आयकलाय न्हय. वय मॅम. सांजे वेळार प्रशांत हाव्याक, तशेंच हायर नोट. बरें बरें आयलें. इल्लें स्ट्रेन जाल्ल्या बरें इल्लें बोगलें तुका. तूं ल्हानसो जाल्ल्यान. ओके, बरें आसलें. जिणयेन मुजा जाल्ल्यान ते एक ल्हानशें एक हें आसा, हमींग आसा आत आंत, तें इल्लेशें म्हाका क्लियर आसलें तर आनीक बरें आसलें. जिणयेन मुजा तो पार्ट न्हू तो. वय मॅम. तो आनी इल्लें क्लियर जायचें आसलें. ओके मॅम. मात तुजें प्रयत्न केलाय. हांव परतून म्हणटा तुजें प्रयत्न केलाय तुवें. नेक्स्ट टायम परतून सिंग करूंक मेळटा ना, हे पुरा इल्लें करेक्शन्स कर, बरें कर सिंग कर. ओके जायत गे. चिंता करून ना ही ओपारीनी उलयतात मू म्हाका काल हें सांगता म्हणून कळना म्हणटा म्हणा गे. ना गे समजालें गे. समजाता न्हय. ओके ओके. पालेवन नोवीस आंकरी पालेवन येता. स्केल चेंज जालो आसतलो. पालेवन. ओके. कशें तुजी स्केल हाय वेताना उतरां मात्र उतरां सोडूंक ना. उतरां ओट्टोक आसा जेता तूं कितले लोवरी वच कितले हायरी वच, उतरां तुजी क्लियर आसा जेत जायत गे. हें न आनी धाकटे धाकटे संगत्यो. तूं बरें प्रयत्न केलां तुवें. जायते. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. थँक यू सो मच जजेस. छोटा चॅम्प, हाव आर यू फिलिंग? व्हेरी नाईस. व्हेरी नाईस. ओके, सो तुज्या फिनाले राउंडाक ऑल द बेस्ट म्हणते आसा. आमकां रिजल्ट्स आणखी गोत्तू ना, बट स्टील एडवान्स ऑल द बेस्ट. अँड थँक यू सो मच फॉर द ब्युटिफुल परफॉर्मन्स. तुजे मुखल्या फुडाराकी आमी बरें मागता. थँक्यू. या. ओके, हाय यान. हाय मॅम. ओके यान, हांगासर येवन तूं बारी एक्सायटेड दिसता म्हाका. येस मॅम. फुल प्रॅक्टीस करना आयला हिंगी. वय मॅम. ओके, सो आयच्या दिसा हांगासर तुका येवन कशें भोगता आसा? यू फिलिंग व्हेरी हॅपी? येस, आय एम फिलिंग हॅपी. एस्पेशली म्हजे आबा मायक खुशी जाता. ओके, सो आबा मायक खंडीत रितीन तुका टीव्हीर पळोवन खुश भोगते आसात. तांच्या बेसावा निमती तूं आज टॉप 14 सिलेक्ट जालें. इतलीं भुरगीं आसलीं वयमू, इतले तुका पार्टिसिपेंट्स आसले, कंटेस्टंट्स आसलीं. तांच्या पैकी जर तर तूं आज सिलेक्ट जावन आयलें जाल्यार तुजे खंडीत रितीन तुजें हार्डवर्क आसा, तुजें टॅलंट आसा, प्लस मालगड्यांचे बेसांव आसा वयमू. येस मॅम. ओके, सो आतां जिकी बिकी तारा ही थ्रू आउट द जर्नी तुका कशें पुरा भोगलें, कालें पुरा एक्सपिरियन्स जालें, तुज्या लायफांत कालें पुरा चेंजीस तुका पळोवंक दिसता आसा, आमकां जाल्यार सांगताय की. जिगी बिगी तारा शो तावन हांव कोंकणी उलोवंक आनी कोंकणी सिंग करूंक शिकलो. पयलीं हांव हिंदी सॉंग सिंग करतलो, आतां हांव कोंकणी सॉंग सिंग करतां. जड्जसान दिल्लें करेक्शन काणगून म्हजें सिंगींग इम्प्रूव जालें आनी सॉंगान वेरिएशन घालून हांव सिंग करूंक शिकलो. मम्मा आनी डाडान सांगलें 2-3 राउंड्स मुखार गेल्यार पुरो. आतां हांव सेमी फायनल्साक आयल्या, देखून म्हाका मस्त खुशी जाता.
म्हाका स्टेजीर रावूंक आनी उलोवंक कॉन्फिडन्स इम्प्रूव जालें. जिगी बिगी तारा शो तावन म्हाका मस्त फ्रेंड्स मेळ्ळे आनी दायजी टिमाचे वळख जाली. डिफरंट टायप्स ऑफ सॉंग सिंग करून म्हजे वोकल्स इम्प्रूव जाले. ओके, सो खंडीत रितीन तुवें सांगलें पयलें तूं खाली हिंदी सॉंग मात सिंग करतलो, आतां कोंकणी सॉंग सिंग करताय म्हण सांगून. दिस हॅज हॅपन विथ एवरीवन, हांव चिंता इन्क्लुडींग मी, कित्याक म्हण आमी पयलें हिंदी पदांक मात्र सिंग करचे, डान्स करचे इंस आसलें. आमकां कोंकणीन इतले बरे सॉंग्स आसात म्हण सांगून गुंतून येतले. आतां खंडीत रितीन आमकां कळटें आसा. सो आमचे दायजी टीव्हीक आमी निजायकी थँक्स म्हणाचे वैमू. वय मॅम. ओके, येस. सो हांगासर आयच्या दिसा तूं काले परफॉर्म करीजे म्हण सांगून खुशी वाटता आसा. वीच इज युअर सॉंग आमकां सांगताय गे. केसार कोळो पुनो अल्बमांतले माणसोबानाचे लिरिसिस्ट वॉल्टर दांतिस्त, ओरिजिनल सिंगर फेलिक्स डिसोजा पेरमानूर आनी ताळो दिला एरिक ओझारियो. ओके, सो कितले टायम तूं प्रॅक्टीस करना आसाय तूं आयच्या परफॉर्मन्सा खातीर? ऑलमोस्ट 1 month. ऑलमोस्ट 1 month प्रॅक्टीस करता आसाय. सो इतलें तुवें कितें कश्ट काडलाय, मिनत काडलाय, तें आज तुका ताचे रिजल्ट कितें म्हण सांगून कळटा. ओके, सो तूं रेडी आसाय गी? येस मॅम. ओके, सो हांव तुका स्टेज सोडून वता आनी हांगासर फूल कॉन्फिडन्स काडून फूल जोश काडून तुवें कितलें कश्टान प्रॅक्टीस केलें पळय तितलें ब्रेन करून तुवें हांगासर तें सादर करूंक आसा. ओके ओके मॅम. येस, ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू मॅम. केसार कोळो कपला तिळो कानार पांगरा किनकोळो पिशार मखा गलता तुझ्या गाला वयलो फोणकुलो. केसार कोळो कपला तिळो कानार पांगरा किनकोळो पिशार मखा गाला वयलो फोणकुलो. तुझी मोठा थॉम्सन पळोवन गुलाब सेट भावत, तुझ्या गोडशा तळ्याक ऐकून कोगले कालूच रावत. तुझ्या अंगा पैरमळाक संपे सैत भुलात, तुझ्या दोळ्यात जगलान्याक रातीन साळाक फुलात. हाय तुझी मोठा थॉम्सन पळोवन गुलाब सेट भावत, तुझ्या गोडशा तळ्याक ऐकून कोगले कालूच रावत. तुझ्या अंगा पैरमळाक संपे सैत भुलात, तुझ्या दोळ्यात जगलान्याक रातीन साळाक फुलात. केसार कोळो कपला तिळो कानार पांगरा किनकोळो पिशार मखा गलता तुझ्या गाला वयलो फोणकुलो. Bugra galang pulyon sendri Legend wooden vodit Tenti fulte sobay pulyon Surya dole modit Pokri pokri hasyan bay Niche muzo futat Halche dalche khamar pulyon Muga katis tutat. Hai bugra galang pulyon sendri Legend wooden vodit Tenti fulte sobay pulyon Surya dole modit Pokri pokri hasyan bay Niche muzo futat Halche dalche khamar pulyon Muga katis tutat. Kesar koळो कपला तिळो कानार पांगरा किनकोळो पिशार मखा गलता
कपळा तिळो कानार पंगरा किंकुळो पिशार बखा गदा तुझ्या गाला बैलो फोणकुलो गाला बैलो फोणकुलो गाला बैलो फोणकुलो. ओके, कितलें बरें करून तुवें सिंग केलें म्हूण सांगल्यार तुका पळयत रावया म्हूण जालें. खंडीत रितीन बारी बरें जालें तुजें परफॉर्मन्स. थँक्यू मॅम. ओके, तुका कालें बघता तुवें प्रॅक्टीस केलें बरें ते सांगलें की हांगासर येवन. वय मॅम. ओके, सो जजस कालें म्हणूंक पुरो एनी आयडिया? ಗೊತ್ತು ನಾ. ಗೊತ್ತು ना, म्हाकाय ಗೊತ್ತು ना. सो आतां आमी कालें करया, जजसा कडेन डिरेक्टली विचारया. ओके ओके मॅम. येस, जिनाबाय तुमचेतून स्टार्ट करया. यान हॅलो मॅम. एकावर नी एक उंची येतात, आमकां कश्टारत घालतात हांगा. अच्छा, पयले आयिल्लो शॉन, येस. तोय बरो आहलो. बरो म्हळ्यार ताचें स्पिरीट बरें आहलें. आतां तुका एक आलें म्हणचें, तुवें ताच्या की इल्लो बरो दिसताय आनी की बरें 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 तशें तसाचें जोश दिसाचें आमकां खुशी जाता हांगा पळयतना. आतां सिंगींग म्हाका फेलिक्स असो उडास आयलो. देवा दिन जाला तो माणसोपणाचें पद. हांव माणसोपणान चड सिंग केलां हांवें सांगचें. बरें सॉंग तुवें विंसलाय आनी फेलिक्सान सिंग केल्लें हांवें आयकलां. ते कानार भांगरा किणकुळो अशें प्रकारचें आहलें ताणें. आनी ताजो ताळो तो दुसरो तो ताळो खंय हांवें आयकोना. त्या टायपाचो ताळो हांवें आयकोना. एक डिफरंट ताळो म्हणटा ताका. वय सडावत सकडा की नॉर्मल ताळे आसतात न्हय. हो एक दुसरो ताळो मात तो वेगळी गेलो. पाटी हेना कोणाचो ताळो आयकूंक ना. फेलिक्सा बरें जालें मा सिंग केलें. थँक्यू मॅम. स्केल इल्ली हाय जाली गे तुका. ओरिजिनल स्केल मुई वय मॅम. समा जालें मॅम. समा जालें गे. वय मॅम. बरें जालें. पाठ जावं ना, टेन्शन करनाका. समा जालें मॅम म्हणटाना तूं टेन्शनार उलयल्यार हुशार म्हळ्यार कालें गे जालें कोण हांव म्हण चिंताय तूं. वय मो ना गे. बरें जालें. चयताय. थँक्यू मॅम. उतरां सुडाळ आसली. एरिक हांवें एरिक अंकल म्हणचे. तुमी एरिक आब म्हणटात गे कालूंक उत्तना म्हाका. तो आब जाला न्ही आतां. तो आब दिसता मस्त. हांवें अंकल ते हांव ल्हान थावन म्हणटा न्हय तशें अंकल. ताका कांय खुशी जावंक पुरो. उतरां सुडाळात. थँक्यू. हें पुरो तुमी बरें करून जिखून धरून मुखार व्हरून आसात. बारी खुशी जाता. थँक्यू मॅम. बरें जालें जायतें. थँक्यू मॅम. या ओके, थँक्यू मॅम. फादर डेनिस. बरो दिसताय तूं. थँक्यू फादर. वेलकम बरो बॅक. बरो बरो बरो. वेलकम बॅक. वेलकम वेलकम बॅक न्हय म्हाका. मात मिस केलें तुमकां. हाव नायस. सो स्वीट ऑफ यू. सो स्वीट ऑफ यू. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू. एका कवीची छाती पळय तातूंत खाली सारांश एकच. यू आर प्रिटी, यू आर ब्युटिफूल. कितलें ताणें वापरलां पळय. तुजी वोंटा थामसन पळोवन गुलाब सेत भावात, तुज्या गोडश्या ताळ्याक आयकून कोगळ्याक ताळो सरावात आनी सांगून 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 इतलेंत. द पॉयंट इज यू आर प्रिटी, यू आर ब्युटिफूल. न्हय, करेक्ट न्हय? ओके. आमकां कोणी तशें सांगलें जाल्यार ओके. सो ती साहित्याची छाती आनी साहित्याची ग्रेस्त काय. हांव आनीक 2-3 तडे संगती सांगता. तुज्या संगीत म्युजिका विशयान आमची मिनाबाई कितें आयली म्हाका हांगा. रैनाबाई आनी जिनाबाई ती सांगतात बरें गायन केलें. तुका कॉन्फिडन्स आसा, ताळो आसा. एक कडेन मात हाय गेल्लें तें म्हाका इल्लें हाय म्हण आयकलें. बट अदरवायज युअर सिंगींग इज गुड. हांव तुका तुवें तुज्या इंट्रोडक्शनाक सांगलें थोडे शब्द काडून घेवन उलयतां. तुमकां तुमची माय बाब आपण हाडचें पळयतना कितलो संतोश जाता गुताय. मस्त पेरंट्साक पळयलें हांवें भायर. कितले कन्सन तांकां, कितली आशा. आनी तुवें सांगलें हांव जिगे बिगे तारा उपरांत कोंकणी उलोवंक शिकलां, कोंकणी गायन करूंक शिकलां, हिंदीत गायन करतलो म्हूण. हाऊ नायस इट इज. आमचो मायकल डिसोजा आसा आमचो एड्युकेयर असो न्ही. परत ताणें केदाळे म्हणचे 3 माय भास माय गांव हें विसरनाकात. आनी माय भाशेन कालें बरें आयलें गुत्ते. तुजें नाटक आयलें, तुजी पदां आयलीं, तुजे सिनेमा आयले. डोंट फॉरगेट म्हण एक. तुवें आ भासा निवडली मागीर उडास काडलो रे बाबा न्हय. म्हणजे आ भागा निवडली मागीर बारी कशी म्हूण म्हाका म्हज्या आ भास उडास येयलो न्हय. म्हजो आब आहलो बारी बरो. तो बरो सिंगर तो. खंय शिरवांत आमकां बरो पोण असो न्हय ओन हाडटलो आनी घरा येवचें आमगेर.
हांव तो येयलो धर्मराया बोल्सान कांय ना मागीर येताना कालें ताका संजेर इल्लें हें सांगून नजो मात्र हांगा इल्लें दिल्यार वकात कोली पोदां गुत्ते ताजे रोज जलीन म्हज्या मोगाचे पळोवशा म्हाका इल्लें ताचें देणें आयलें म्हणून हांव म्हजो बारी बरो मनीस माय कशें सांगना माय येयली अम्मा पाप्पाची माय आसली माय बाय आबनी उडली माय आमकां जाय दॅट्स वाय वी हॅव ग्रँड पेरंट्स डे पापा फ्रांसिसान 2021 आबाग आनी व्हडली मागीर कोनशां घालां देखून ता ग्रँड पेरंट्स डे म्हणून कित्याक दे आर द रूट्स इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड बावट ताचे रूट्स देखून आतां आबाग आनी व्हडली मागीर तूं इतलो मोग करता म्हणटना विलफेप घाले म्हणटा गो ते आमच्या बाबा सर्गा राजाच्या आमी म्हातारे जाले आमकां आनी वर आमचे कोणी आयकनात हांगा आमकां फोंडान दाबूंक राखला सामादोर सगळे उलटे जाला संवसारांत तुज्या धाकटे भुरगे पळय तूं न्ही म्हणटात आमकां तूं न्ही ही न्ही म्हाताऱ्या वेगी मोर म्हण हांव येयल्लो 60 जालो न्ही म्हाताऱ्या वेगी मोर बदल्ला आबानी व्हडली मागीर आमकां जाय पयल्यो ती काणयो सांगतली बाबाटाची आतां टीव्ही आयल्या आतां मोबायल आयला ती जाय तुका मस्त मोगा आबानी व्हडली मागीर सो म्हाका बारी खुशी जाली रे बाबा Thank you, Father. दुसरी भुरगीं नात्रा वी मस्ट रिस्पेक्ट देम तांकां तांचो गौरव दिजे अनाथ आश्रमांत बरें घालचें न्ही म्हाका एक सांगया म्हण बगलें सिंगींग आतां खंय गेलो पूण सिंगींग आतां रायना बाय तुका सांगता यू हॅव ए गुड फ्युचर गुड लक Thank you, Father. यंग मॅन इयान Hello, ma'am. हॅलो बाबा इयान आतां आमचो कोंकणी उलयता खुशी जाली म्हाकाय खुशी जाली माय भाशेंत Thank you, तें ma'am. तुका मोग आनी अभिमान आयला सकट भुरग्यांक तो येवं दी तुजी ग्रँड पेरंट्स तूं म्हळें आब आनी व्हडली माय खंडीत जावन खुशी आसतली ती आज तांचो नातू येदे व्हडल्या स्टेजीर पावला येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार तो कोंकणी उलयता म्हणटना तांकांय व्हड गौरव आनी अभिमानाची गजाल संगीता विशयान सांगचें जाल्यार बरें जालें Thank you. तुका एक बरें स्टेज प्रेजन्स बरें आहा तुजें एक्सप्रेशन बरें आहा तुजें एक ती कॉन्स्टंट स्मायल आसा तुजी थ्रू आउट तूं बरी मेंटेन करताय थोडे पटी एनर्जी वयर आसता इल्ले अर्दे फर्स्ट पॅराग्राफ जाल्या उपरांत देंवन येता बट तुवें तुजी थ्रू आउट द सॉंग ती एनर्जी आसली Thank you, ma'am. पद्रापान सांगलें बरें एक त्या कानार भांगरा घेवन गेलो कानार तो वर्ड मातिल्लो श्रिल्ल आयकतलो पण वायड रेंज आसल्यान तूं स्केल लो केल्यार मागीर लोअर नोट्साक कश्ट येताय पूण तो एक शब्द म्हाका आयलो श्रिल्ली आयकलो मागीर एंडींग नोट्स थोडे कडेन इल्ले पिचिंग ऑफ आसलें किनकुळो फोणकुलो तें थोडे पार्ट्स तुवें बरें करून एक्सप्रेस केले स्पेशली हांगा खंय ते सूर्यो दोळे मोडलोय आमकां पळोवन मागीर पोखरी हाशान तें बरें पोखरीपणार तुवें एक्सप्रेस केलोय ते शब्द बरें जालें एक उच्चारा विशयान प्रोनाउन्सिएशन विशयान सांगचें जाल्यार ळा जायत गे थोडे मार्क केला ते दोळे हांगा परमळाक आयकतलें तालोस आयकतलें दोल्या जगल्यान्याक म्हळ्यार थोडे कडेन ळा येतालें तुका जाता सगळ्यांनी ते मिस्टेक करूं नये तुवें तुका जाता म्हणूंक पूण नेक्स्ट टायम तूं अभ्यास करतानांत तें खंय म्हणून उडास दवरून हळा प्रोनाउन्सिएशन समज कर जायत की Yes, ma'am. अदरवायज ओवरऑल व्हेरी गुड परफॉर्मन्स Thank you, ma'am. गुड कॉन्फिडंट आसाय तूं तुजे विज्युअल मिडियाक बारीस सुबीत दिसताय Thank you, ma'am. तावळय सुबीत सदान बिशप हेनरीक पडले बरं छोटा बिशप जाताय रे जाताय पाद्रे बेस जाताय कोण म्हाका पुरा म्हणटात कोण माय बाबा पुरा हांकां सकट व्हरूंक कोता आयला म्हणटा देव ओकेशन प्रमोशनाक आयला म्हणटा दादगी म्हणटा कोण निगे ना ते देवाचें देणें गुड लक तसोच दिसता वय निगे तसोच दिसता बरें ओके थँक्यू सो मच जजेसाचे ओपिनियन आयकून कशें बघता आसा यू हॅपी Yes. आय एम हॅपी मोर दॅन यू कित्याक म्हूण सांगलें तूं आयलो रीत तुवें उलयली ती उतरां आनी तेज्या उपरांत तुवें गायिल्लें ती रीत आसली पण पूर आमकां म्हळ्यार मस्त मेसवालें ओके सो आनी मुखार कितें आसा एंत स्पिरीट दवरून गे एंत उरूप दवरून गे अशेंच कंटिन्यू कर ओके सो डू यू थिंक तूं क्वालिफाय जाता फिनालेक यू थिंक Yes, ma'am. ओके सो तितलो कॉन्फिडन्स आसा ओके सो आमच्या हातांत ते ना जजेसाच्या हातांत आसा पळया मुखार कालें जाता म्हूण सांगून ओके सो कितेंय जावं दी तुज्या फुडाराक आमी बरें मागता आनी तुका ऑल द बेस्ट विश करता आसा ऑल द Thank बेस्ट you, ma'am. हाय आश्लिन Hello, ma'am. फुल प्रिपेर्ड गी सेमीफिनालेक Wait, ma'am. कितले दिसता न्हिदो नाय जेवूं नाय खावं नाय
ना ना, समा तशी आसा बेन दिसता ना तुका ना, फुल्ली कॉन्फिडंट Yes. पळोवंक बारी सोबत दिसता असे बारी Thank you, रेडी ma'am. जावन आयलाय ओके सो आता तुका हांगासर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स हांव म्हणटा आसा ह्या लेवलाक तूं येवन पावलें ओके आनी तुजें सेकंड क्वेश्चन कालें गेम सांगल्यार तुका कालें पुरो हांगासर तुज्या लायफान चेंजीस पळोवले हे जिगी बिगी ताराक येवन तुका आयलें बरें म्हूण सांगून बगलें गी आमकां इल्लें सांगताय की ताच्या विशयांत होय मॅम जिगिबी गितारा कोंकणी रियालिटी शो हाच्या सोबीत पयनांत भागीदार जावचे म्हजे व्हडते भाग ह्या शोत हांव हांव सबार संगती शिकल्या मायक वापरचें वेदी वापरची धैर्यान गावचें श्रुती आनी ताळ सांबाळचें उच्चारण उतरांची सुडाळाय हे सर शिकल्या जिगिबी गितारा सीझन 2 कार्यक्रमा मुखांत सबार तालेंतांक एक वेदी आसा केल्ल्या दायजी वर्ल्ड चॅनलाचो संस्थापक मानेस्त वॉल्टर नंद्रलिके प्रोग्राम डायरेक्टर मानेस्त स्टॅनी बेळ्ळाक आनी संस्थेच्या सर सिबंदीक हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच ह्या म्हजें गायन सोंसणिकायेन आयकून गरजेची ती ध्वनी दिवन म्हाका ह्या हंत मुशेर पावच्या बरी उत्तेजन दिल्ल्या मानादीक बाप डेनीस डेसा मानेस्तीन रेना आनी मानेस्तीन झिना तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हाका तरबेती दिल्ल्या रोशन माटे सर आसूं आनी वेलिटा मॅम आसूं तशेंच कुशल बरीत उतरांनी म्हाका उत्तेजन दिल्ल्या कोमल मॅम आसूय हांव देव बरें करूंक म्हणटा तशेंच हर एका एपिसोडांत जाय जाली पदां दिल्ल्या सर घडणारांचो हांव उपकार बावडटां आनी ह्या संगीत पयनांत म्हजें पयलें पद जावन आसलें म्हजी भास कोंकणी आनी ह्या भाशेंतय हांवें चड आनी चड संबंद जोडूंक हांव म्हजे प्रामाणीक प्रयत्न करतलें म्हूण भासांक म्हाका अभिमान भोगता देव बरें करूं ओके ओपिनियन सांग आता बसवणी आयली फादर ओके ओके सो आनी कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगीत तुवें आमकां सट्टांकी हांगासर भास दिलाय ओके सो आतां हांगासर तुज्या आयच्या परफॉर्मन्सा विशयान आमी उलया ओके सो आयचे खंयचें सॉंग तुवें चूज केलंय माती 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 ओके आजच्या कंपोजरा विशयान आनी आमकां इल्लेशें इन्फॉर्मेशन सडी दिताय गी बरयणार जावन आसात मानेस्त विल्सन कार्टेल आनी घडणार जावन आसात मानेस्त स्टीफन कुटिन्ना आनी मूळ गावपीन जावन आसात मानेस्तीन शिल्पा कुटिन्ना आनी संगीत दिलां मानेस्त रोशन डिसोजा आंजेलोर ओके हाच्या विशयान सांगचें जाल्यार एक विजनरी लिडर आसा आमचो मायकल डिसोजा ताचें एक विजन आसलें कोंकणी विजन ताच्या 12 पदां पैकी एक पद तातूंत हांव आयलें म्हण हांव चिंता सो तुका आमी ऑल द बेस्ट म्हणते आसा तूं प्रिपेर्ड आसा गी येस मॅम ओके सो ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर दिस Thank you, ओके ma'am. येस चीत देऊन पिया रोयली मुंगो आयलो फुटून हात चुकून भात पडले कणशी आयली उठून मूठ मातयेंत मोळ रोंबले फळां आयली हाती पूण मनशा तुका पुरलें गा कितें आयले पाटी कितें आयले पाटी कितें आयले पाटी माती 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 हो फातर खणले भांगार काढले सोभलो आंगाने सोन फातर खणले भांगार काढले सोभलो आंगाने सोन भांगार पेटेंत शाभी तुरले कूड गेली
सोन जिवंत आसता सूर्य पोळे किरणारी गोमती डोळे धमतस किते फायदो पेटून रास्वाती पेटून रास्वाती माती 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 ससन सरे ग पा मगरे ससन सरे ग नि पा द सनि द म ग रे म ग म पा सणिदपा काराने बसलो विमान सोडलो देश भोवलो सांबार काराने बसलो विमान सोडलो देश भोवलो सांबार पयण आखेर करीचे पडले 4 जणांच्या खांदार जिवंत आसता सूर्य पोळे किरणारी गोमती डोळे धामतस किते फायदो पेटून रास्वाती पेटून रास्वाती माती 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 ओके ॲशलिन सो ही सॉंग चूज करूंक काले म्हणी स्पेसिफीक रिजन आसलें गे तुवें म्हळ्यार म्हाका हें पद लायक जालें म्हळ्यार मनीस आल्ले पुरो आस्त बादीक पुंजावन धरता मागीर लास्ट सगळ्यांक जावनचें मातीत तशें जिवंत आसतना बरीं मौल्यां जियोवन दुसऱ्यांक उजवाड जायचे म्हणून म्हाका हें लायक जालें खंडीत रितीन ह्या पदाक एक गूंड अर्थ आसा हाजे विशीं चड आमकां फादर सांगतात जायत की सो फादर ओवर टू यू कालें केल्यारी निमाणें 2 मूठ माती मात माती माती म्हाका मस्तू सांगू का ह्या विशयान विल्सन कटील तुजें सिंगींग विशयान सांगत न्ही बाय हांव विचारलो बरें सिंग केलें तुवें बरें आमकां एक नवेंच पद दिलें तुवें आज आनी रिस्क काण घेवचें लायफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स तुवें रिस्क काण गेलें 7-8 रिदमाचें सॉंग बरें सिंग केलें तुजें सिंगिंगा विशयान ताचे काले ABCD विशयांत जिनाबाय आनी रायनाबाय तुका सांगतात उपदेशक पुस्तकां बायबलांत तूं सांगलां व्यर्थ सगळेंच व्यर्थ वॅनिटी इज वॅनिटी ऑल इज वॅनिटी आनी एक कडेन सांगलां वेर यू गो हियर आफ्टर डिपेंड्स ऑन वॉट यू गो आफ्टर हियर समजलें न्ही तूं खंय वेताय पळय तें हांगासर खंयच्या फाटल्यान जावन ताजेर नोंद आसा म्हण विजन कोंकणी विशयान एक दोर सोप सांगता मागीर ह्या पदाक येता मानेस्त मायकल वडोल हांवें सांगलें आनी एका पदांत 3 मा ताचेर पातयेवचो माय भास आनी मायगांव हाणें आरंभ केलें तें विजन कोंकणी कित्याक म्हळ्यार आमची कोंकणी उर्जीत करच्याक अभिवृद्धी करच्याक कोंकणी साहित्य म्हणजे बुक्स पोरच उडपीन ते मोग आनी बलिदान म्हण डॉक्टर युजीनाचो बूक रिलीज जालो ताचे टार्गेट 100 बुक्स टू प्रमोट कोंकणी ताचे उपरांत सॉंग्स हे एक प्रोजेक्ट आसा कोंकणी सिनेमा हो मानेस्त मॅक्झिमम हेल्प ह्या माय भाशे खातीर करता वी नीड टू सल्यूट दीस मॅन अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एज्युकेशन घर बांदूंक 3rd चायल्ड हें पुरो आसा आतां सॉंगाक येता काल जोडल्यार व्यर्थच व्यर्थ म्हळ्यार अलेक्झांडर रायची काणी सांगता तो ताच्या मंत्रीक आपण म्हणालो की हांगे हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजी पेट व्हडल्या व्हडल्या दाखत्यार आनी बाबयचे म्हज्या काबाटांत आसले पयशे भांगार आनी पुरा वाटेर गेले जे ताचेर म्हजें मोर्न व्हरतना चलोवन वचचे
निमाणें म्हजें पेट दमतना म्हजे हात भायर आसाचे पेट दंबिचे म्हूण रायन मंत्रीन म्हळें तुका काही स्क्रू सडील जाला तुजो म्हणून ना 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 समा म्हळें केदो व्हडलो दाखतेर जाल्यार म्हजी गडी येतना म्हजो जीव वाचोवंक शकना हांवें वसाचें कितलें पूर्ण दवरल्यार बंगार ते पांय पोंदा ट्रॅम्पल अंडर फूट निमाणें हांव रितो आयलो रितो पाटी वेता हे लोकांनी समजाचें एमटी मायकल जॅक्सनाचें सांगता ताका आशा आसली 150 इयर्स वाचोंक ताच्या घरा 12 दाखतेर आहले ताच्या बेड्डाक ऑक्सिजनांनी पुरो सक्कट कनेक्ट केल्लें सक्कट ट्रिटमेंट जिम्मांनी पुरा यू नो वॉट एज ही डायड आनी तो ताणें परफॉर्म करतना पळय मायकल जॅक्सन हिस्टेरीक म्हणटा पीस आयर पडटलो लोकांनी पुरा 50 वर्सां प्रायर सरलो ताचो बंगलोय व्हरूं ना ताचे पयशे व्हरूं ना देखून विलफेब सांगता हांगासर तुजी प्राय मनशां मेसची न्हय वर्सांनी हांगासर तुजी ग्रेस्तकाय तुकची न्हय पयशांनी हांव आमचें बरोवंक जाय आमच्या कांय बऱ्या करण्यांनी ग्रेस्त आमी आसूंक जाय पावोवंक पेल्याच्या गरजांनी म्हूण माती निमाणें हें उडास दवरलें जाल्यार मनशान पूण थोडे जाण मरूंकूच ना म्हणले बरें येतात न्हू ताचेंय ओडचें हाचेंय ओडचें सगळ्यांचें लुटचें इज ए पावरफूल मॅसेज विल्सनान एक बरी मॅसेज दिल्या मनशां बरें कर मरच्या पयलें आनी तूं फाल्यां येता म्हणलें गॅरंटी ना यू नॉट शुअर अबाउट टुमॉरो डू ऑल द गूड यू कॅन टुडे नाव आज कर म्हणलें पावरफूल मॅसेज तुका शाबासकी पाठयता तुज्या संगीता विशयांत वरवणी करूंक जिनाबाई और रायनाबाई तुमी टॉस केला ओके सो फादरान खंडीत रितीन तुका गुंडा हें सांगलां ह्या सॉंगा विशयान कितें म्हूण सांगून आतां टॅक्निकल थिंग्स कितें आसात म्हूण सांगून आमकां जिनाबाई आनी रायनाबाई सांगता तूं चॉयस करात जिनाबाईक सांगया की रायनाबाईक सांगया एनी वन इज फायन ओके तर रायनाबाई दॅ कॅन प्लीज कंटिन्यू आश्लीन येस मॅम पयल्यान पयलें तुका शाबासकी हें पद काण गेल्याक थँक्यू मॅम एक नवेंच पद कोणी अटेम्प्ट करूंक वेतिनातली पूण तुवें तें काण गेलां तें पद कश्टांचें पद गूण शिंताप ह्या हाचे गूण आहात एकदम लिरिक्स रिच लिरिक्स आनी शिल्पान बारीस सुबीतकरन गायलां हें पद तुजी कोंकणी बारीच म्हाका पसंद जाता तुवें उलोवची रीत एकदम क्लियर तुजो उत्सार तुका उत्साराक 100 मार्क्स ताचे ते महाप्राण आनी पुरो कोणायच्यानी येना ते लाळ भाव ते येना पूण तुजे एकदम क्रिस्प एंड क्लियर येता थँक्यू मॅम ताका तुका शाबासकी संगीता विशयांत म्हज्या गायना आयच्या परफॉर्मन्सा विशयान सांगचें जाल्यार तुजो ताळो तुवें सांगलें तुवें लेट संगीत सुरू केलें न्ही गे आनी की पॉलिश जावंका मोल्ड जावंका ते जाता अभ्यास करना आनी की तो एकदम रॉ आयकता आनी की ते स्मूथनेस त्या तुज्या ताळाक येवंका सुमार कडेन श्रुतीचे इश्यू जाल्ले एंडींग नोट्स आनी पुरा श्रुती रावानातले ताचेर तूं इल्लें काम कर मागीर तुजे हावभाव बरे आसा तूं थोडें ते उतरां एक्सप्रेस म्हळ्यार अर्थ कर म्हणटाय ते कळोन येता तूं कालें तूं गायताय पळय तें तुका गोत्ता तूं कालें उतरां म्हणटाय खंय ताचें तें बरें कर म्हणटाय पूण इल्लेशे डायनामिक्स तुवें यूज करचें म्हळ्यार थ्रू आवट द सॉंग सेम वॉल्यूम मेंटेन करचें न्ही खंय लावड जायचे खंय सॉफ्ट जायचे ताचेर इल्लें काम कर जायत गे ओवरऑल बरें जालें थँक्यू मॅम थँक्यू मॅम जिनाबाई ॲश्लीन येस मॅम आतां हांव कालें म्हणूं पयलें एक सॅल्यूट विल्सन कटेलाक तो कालें बरयता खंय तावन उतरां येतात देव जाणा ताका दिश्ट पडो नजो कोणायची कालें बरयता मस्त पदां आसात ताची गूंड चिंताप गूंड व्हडलीं उतरां थोडीं उतरां आयकोनात थोडे बरें आनी माती समजाली वेचे मातयेक तितले माती समजाल्यार पुरा समजाल्या बरी आतां पदराबान सांगल्या माती समजाली न्हय म्हण मातयेक वेचे न्हय आतां सिंगींग तुका कशें बगलें हांवें म्हजें बेस्ट दिलें सत्त म्हळ्यार प्रॅक्टीस केल्या पळय गे बरें म्हळें रायनान सांगल्या बरें डायनामिक्स आनी परत जाय जे तुजो आनी ट्रेन जाय जे ताळो जातलो आतां सोडी नाका सिंग करचें ओके हांगा जालें मूग जालें सोड नाका वच मुखार तुजें स्टेजीर परफॉर्म करची रीत बरी आसा वर्ड्स कशें ते एक्सप्रेस करताय पळय तूं ते खाला म्हणटात कान आयकनातल्यान की एक तुवें सिंग करचें पळोवन
समजात म्हणचे हां विज्युअल्स वय तें कालें मस्त फातर खोंडले भांगार काडलें आनी कारांनी बसलो विमानार सोडलो देश भोंवलो तें पुरा तुवें दाखयलें तें पुरा बरें आसा मात तेंत डायनामिक्स म्हळ्यार तुका गोत कळ्ळें गे कालें वय मॅम, सॉफ्ट खंय हेजें खंय लावड वसाचें तें गरजेचें अर्ल्या पोदांनी तूं जंपींग नंबर्स सिंग करताय जाल्यार तूं तितले डायनामिक्स तुका यूज करूंक जायना अवकाश मेळना तुका मात तांतूय जायचे अर्ल्या पुरा पोदां काडटाना तुवें चड ताका इम्पॉर्टन्स दिवचें जायत मॅम. जायत गे Yes. बरें जालें टेन्शन करनाका श्रुती आनी प्रास्ता ती मनीस सकाळां परफेक्ट न्ही एक पोटी इल्लेले सुके जातात नेक्स्ट करेक्शन करपाचें आतां हे दोळायला तुमी आनी काले उरलां आनी मात नाय आनी फायनल मात्र उरलां माती जायचे फादर आतां हांकां काले उरलां इतले बेगी माती नाका. आतां फायनल उरलां वय मो त्या दुखून आतां इल्ले कश्ट काडूंक आसात जायते तूं कोणा ओटो शिकताय तांणी इल्ले तुजे कडेन तुका इल्ले कश्ट आनी शिकूंक आसा बरें कन्सिंग कर जायत गे जायत ऑल द मॅम. बेस्ट मा ओके थँक्यू सो मच जजेसन सांगले ऐकून भारीच खुशी भोगते आसा बाई मू सो तुझ्या फ्युचराक आमी ऑल द बेस्ट विश करते आसा Thank you, आणि ma'am. अशेंच तुझे उतरां कशी आसा अशेंच आसून तुझ्या उच्चारणाक 100 out of 100 मेळ्ळें या सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट अँड सेमी फिनालेन तूं आयलें ताका तुका फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट परतून कॉंग्रॅच्युलेशन्स मागीर नेक्स्ट तूं फिनालेक वेताय जाल्यार ताका एडवान्स ऑल द व्हेरी बेस्ट Thank you, येस ma'am. ओके मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर तुमी आयचे एपिसोडांत आसलेले हर एक परफॉर्मन्स बऱ्या रितीन एन्जॉय केला म्हणून सांगून चिंतून हांव हे एपिसोड हांगासर अखेर करता आसा आनी हांव तुमकां परत मेळटा मुखल्या एपिसोडार म्हणजे आनी एका शुक्रारा जुस्तून 9 वरांचेर हांगासर म्हजी आनी तुमची मुलाकात जातली आमच्या नेक्स्ट सेट ऑफ सेमी फिनालिस्ट सांगता ताचे सांगताच तुमचो मोग सदांच अशेंच आसून दी म्हणून सांगून हांव तुमचे लागीं विनंती करता आसा थँक्यू सो मच एवरीवन कीप वॉचिंग दायज 24/7